प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शोर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 51 ते 56 पर्यंत। लूक चॅप्टर 9 वर्सेस 51 to 56। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजूक स्वर्गार उबारून वरचे दीस बरोन येताले तेन्ना ताणें जेरुसलेमाक वेचें म्हूण आपलें मन थीर केलें आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले। ताच्या पासत तयारी करचे खातीर ते वचून समारियेकारांच्या एका गांवांत भितर सरले। पूण जेरुसलेमाक वचूंक ताणें थिरायल्लें देखून हांणी ताका येवकार दिवंक ना। ते पळोवन ताच्या शिसां जाकोबान आनी जोआन विचारलें, तांकां लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गावेलो उजो आमी देंवयल्लो तुका जाय? आनी ओडोन ताणें तांकां बोबाट केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेन्ना जेजूचे दीस पावले, म्हणजे तो आतां खुर्सार वचपाचो आसलो आनी आख्या मनशा कुळाक मरोन आतां पोत्तून बापाशी वचपाचो आसलो। आनी हे जे दीस लागीं पावले तेन्ना तो आतां म्हणटा ते भाशेन जेरुसलेमाक आतां भायर सरलो। आनी बाबणीनो, जेरुसलेमाक वचपाक जेजूक आतां समारियेकाराच्या नोगरांनी वेचें पडलें। म्हणटच ताणें जेन्ना थारायलें की आतां समारियेकाच्या गांवांतल्यान तो आतां जेरुसलेमाक वेतलो, तो लोक जो समारियेकाचो आसलो तांकां कळ्ळें की जेजू आतां जेरुसलेमाक वेता आनी ते आतां जेजूक येवकार दिवपाक तयार जायनात। ते जेजूक नाकारतात, ते जेजूक आतां लागीं हाडपाक दिनात। आनी हें जेन्ना घडलें, जेजूचे शीस म्हणटात ते जाकोब आनी जोआन ते जेजूक म्हणटात ताका लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गार वेलो उजो आमी तुका देंवल्लो जाय? भाव-भयणीनो, जेजूचे शीस इतले रागाबरीत जाल्ले कित्याक समारियेकारांनी जेजूक येवकार दिवंक ना, जेजूक वाट दिवंक ना आनी ताका आडान दवरलो। आनी आतां जेजूक आतां दुसरे वाटेंतल्यान वेचें पडलें म्हणटच तांकां मातशे त्रास जाले। आनी त्या वेळार जेजूचे शीस आतां त्या लोकांक लासून उडोवंक सोदतात, स्वर्गार वेलो उजो हाडूंक सोदतात। भाव-भयणीनो, आयज आमी कोण आमकां नाकारीत जाल्यार वा आमकां कितें त्रास दीत जाल्यार आमी अशें करिना की आमी देवाक म्हणिना की सायबा स्वर्गांतल्यान उजो धाड आनी हांकां लासून उडय, आमी अशें म्हणना। पूण हें कित्याक घडलें आनी हे शीस अशें कित्याक उलयले? भाव-भयणीनो, पोन्न्या कोरारार एलिजा म्हणून एक प्रवादी आसलो आनी जेन्ना राजा आमाजियान आपले लोक धाडलेले इसायास प्रवाद्या कडेन वचपाक आनी ताका सांगपाक येवपाक, कितें जालें बाबा, एलिजा थंयसर आतां दोंगरार आसलो आनी तो राजाच्या लोकां बरोबर राजा कडेन येवपाक तयार नासलो। पूण जेन्ना तो लोक जो राजान धाडलेलो ताचे कडेन येयलो, एलिजा प्रवादीन तांकां स्वर्गांतल्यान उजो धाडून तांकां लासून उडयलें आनी 2 फावटी अशें केलें। म्हणटच देवाच्या उतरान अशें बरयलेलें आसा आनी शिसांनी पळयल्लें की देवाचें उतर म्हणटा की कोण देवाच्या मनशाक कितें वायट करीत जाल्यार ताज्यान स्वर्गार वेलो उजो हाडून तांकां लासून उडोवंक जाता। आनी ते आतां देवाचें उतर जाणो आसलें म्हणून ते आतां ह्या समारियेकारांक लासून उडोवंक सोदताले। पूण जेजू भाव-भयणीनो एकदम मोगाळ, देव इतलो मोगाळ, इतलो काकुतकार, तो केन्नाच आमकां त्रास करचो ना, तो आमकां कसली दूख दिवचो ना। तो आमचो इतलो मोग करता। तो समारियेकारांचो पासून मोग करतालो आनी समारियेकारांनी ताका येवकार दिवंक ना म्हणून तो आतां रागाबरीत जावंक नासलो। तो आतां आपल्या शिसांक म्हणटात, तो शिसांक बोबाट मारता आनी ताका सांगता, अशें म्हाका नाका, म्हाका समारियेकारांक जिवेशी मारले नाका, तुमी कित्याक अशें चिंतात? आनी भाव-भयणीनो, जेजू आनी आपले शीस दुसऱ्या वाटेंतल्यान आतां जेरुसलेमाक वेतात। आयज भाव-भयणीनो, जेन्ना हें उतर आमी आयकता
आमकां गरज जेजू भाशेन आमच्या पेल्याचो आनी आमच्या दुस्मनाचो पासून मोग करपाक. जेन्ना कोण आमचेर आड येता, जेन्ना कोण आमकां दुखयता, आमच्या मनशाच्या सैमान आमकां राग येता, आमकां कितें वायट दिसता, आमी तांकां कितें वायट करूंक सोदता. पूण भाव भयणीनो, आयज आमी जेजूची देख घेवया. जेजू जेरुसलेमाक वेतालो आख्ख्या मनशा कुडीची सोडवणेक पासत. तो जाणो आसलो की ताचो वेळ पावलो म्हणून ताका आतां जेरुसलेमाक खुर्सार मारतले म्हणून. आनी तो फकत जुदेयांक पासून न्हय, तो सामारिकारांक पासून आख्ख्या संवसारा पासून आतां आपलो जीव दिवपाचो आसलो. आनी आतां हें व्हडलें काम करतलो जाल्यार आनी सामारिकारान ताका नाकारलो जाल्यार ताका राग येवपाचोच आसलो. पूण भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देव, तो देवाचो पूत, ताणें सामारिकारांक कांयच करूंक ना. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्या, खरेपणी जेजू आमच्या सांगात आहा जाल्यार, खरेपणी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां जाल्यार आमकां गरज जेजूची देख घेवपाक. आमी आमच्या दुस्माना पासून आमी मागणें करूंक जाय, पासियेंस घेवंक जाय. आमी भाव भयणीनो रागाबरीत जावन कसलेंच आमी बरें करचें ना. पूण आमी तांकां मोग दाखोवंक जाय जाल्यार, तांकां काकूत दाखयत जाल्यार, तांचे पासून मागणें करीत जाल्यार, आनी जें आमकां बरें करूंक जाता तें आमी करून पावत जाल्यार आमी खरेपणी जेजूचे शीश जाता, आमी जेजूचे पाटलावदार जाता, आमी खरेपणी जेजूची देख घेवन ह्या संवसारान आमी जियेता. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून त्या सामारिकारांक कांयच करूंक ना, पूण आपल्या शिसांनी अशें वायट करूंक सोदताले, तांकां बोबाट मारली आनी तांकां सांगलें अशें करपाचें न्हय म्हणून. तेच भाशेन आमी ही देख घेवया जेजूची आनी खरेपणी एक मोगान आमी क्रिस्ती जिवीत जिवन आमचो दुस्मनाचो पासून मोग करूंक, तांचे पासून मागणी करूंक आनी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वाव सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.